नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. उद्देगीक जाळवणदार धरून सरकार आमदार मंत्र्यामेरेन एकल्यान 15व्या वित्त आयोगा मुखार पसरली झोळी. NK सिंग आयोगा मुखार गोंय सरकाराची दशा उक्ताडार. विजयाचे विधानसभा बजेट समितीचे बसकेक सरकारी अधिकारी हात हालय. 7तले 4 आमदार गायब. 6 फेब्रुवाराक घडये बजेट. ते आदी चालू बजेट खर्चाचो डाटा घेऊन परत बसका. खंडणी प्रकरणाची पाळामुळा दुबय मेरेन पावसकर म्हणटा खंडणी त्रिकुटान म्हयनोभर पिळ्ळो. फामिलीक मदीं घाल्ल्यान पुलिसाकडेन कॅनडाच्या क्रिकेट टीमीचो कसलोच संबंध ना. पणजे सेशन कोर्टान मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाच्या मरणाच्या केशीन विल्सन गुदिनाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मारलो भाय. हायकोर्टान आव्हान दिवपाची विल्सनाची तयारी. आणि आसामात खेलो इंडिया युथ गेम्सात गोंय 29वे. एकूय भांगरा पदक ना. 3 रुपया 9 काशा पदकां घेऊन गोंयची टीम घरा. गोयचे उद्देगीक जाळवणदार धरून सरकार आमदार मंत्र्यामेरेन एकल्यान 15व्या वित्त आयोगा मुखार झोळी पसरली. NK सिंग आयोग 2 दिसाच्या गोंय भेटेर. उद्देग म्हणटा सरकारा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चराक पैसो ना. तांणी 2,500 कोटी मागले. केंद्रीय करतालो वांटो 42 वयल्यान 50% करचो. अरिश्ट वेवस्थापन GST भरपाय मुजत वाडोवची म्हणून सरकार मागता. झोळयेत कितें पडटा तें येन्ना कळपाचें ना. But main thing is what I have told him, that at least on the principle that 50% should come to the state of Goa of the total taxes which center collects from the state of Goa. This is the वॉटर कशें करून कन्जर्व करपा जाता, उदक कशें करून सांबाळपा जाता, ह्या हेजेर आमी जवळ जवळ 1,200 crores आमी स्टेटी खातीर डिमांड केला. ज्या कारणान उदक प्रिजर्व करपा जातलें. ग्लोबल वॉर्मिंगाचो जो इफेक्ट आसा. This will also help us in executing the hydroelectric projects on Madu. सो ते जातले जाल्यार जवळ जवळ 550 crores मुखाले 5 वर्सांक ते यूज करपाक जाता. आनीक मरीन टायम बोर्ड एक बरो कॉन्स्टिट्यूट करपाक जातलें. On behalf of across the industrial spectrum, we have given a presentation that especially we have asked for a grant in aid of 1,000 crores to upgrade the power infrastructure in the state of Goa. We require raw water in the industrial estates as well as to all the industries, for which we have asked for 200 crores. Another 300 crores we have asked for creating safety standards in industries. So we have asked for a special grant of 1,000 crores to build a international level convention center in the state of Goa. Totally we have asked for 2,500 crores specially to be given only for development and improvement of industries. कडेन डिमांड केल्लो आसा की इमिजिएटली आमकां साडे 1,300 कोटी हे गोंय सरकाराक इमिजिएटली रिलीज करचे. आता बाकीचो जो डिमांड आसा सरकार म्हणून त्या सरकारान बाकीचे डिमांड तांचे येतलेच. Basically demanded 6,000 crores for mining affected people. They have asked for one-time grant of 200 crores for the 60th anniversary of Goa liberation and 75th anniversary of the Goa revolution, both into 2021. विधानसभा बजेट समितीचे बसकेक सरकारी अधिकारी हात हालयत हाजीर. अर्थ खात्याचे अधिकारी वित्त आयोगाचे बसकेक बिजी. चालू वर्साचे बजेट खर्चाविशीं म्हायती हाडूंक वेळ ना म्हणून जाप. विजय म्हणटा मुख्यमंत्री 6 फेब्रुवाराक बजेट मांडूंक सोदता. ताच्या आदले दिसा चालू बजेट आनी खर्चाचो डाटा घेवन समितीची परत बसका दवरल्या. समिती वेल्या 7तल्या 4 आमदारांनी दाणी मारली. Today we have come to know that never in the history in Goa Legislative Assembly was ever a budget committee meeting ever held. So we have started a trend, any which case, because we have been elected by the House. Basically gave us the race that they are tied up with 15 Finance Commission and therefore they don't have the information. I asked them simple things, that what is the allocation to all departments? What is the utilization of all departments? Whether there is any sanction which is pending, which is already approved in the budget. Because finance sends files back saying there is no funds. If the fund was earmarked for that particular purpose,
वेर इज द क्वेश्चन ऑफ रिजेक्टिंग इट बाय फायनान्स डिपार्टमेंट. सो अश्यो खंयच्यो केसीस आहा त्यो आमकां सांग. देन वी हॅव आस्क्ड वेदर स्टाफ सॅलरीज आर बींग पेड थ्रू लोन्स टेकन बाय द गव्हर्मेंट. सरकारान नवे रिक्रुटमेंट डिक्लेअर केल्ले आहा, 5,000 जॉब दितले म्हणून. वेदर अ बजेटरी प्रोविजन इज डन फॉर दीस रिक्रुटमेंट आनी रिअप्रोप्रिएशन जाला काय म्हणून. रिअप्रोप्रिएशन म्हळ्यार कितें, हे डिपार्टमेंटाक पयशे दिल्ले ताजे थंय म्हणूंकूच ना, ते काडून थंय म्हणले. अशे कितले केसी जाल्या. दे डोंट हॅव दीस इन्फॉर्मेशन. विजयान फुडली बसका 5 फेब्रुवारीक आपयल्या. मुख्यमंत्री बजेट म्हणटलो ताचे एक दीस आदीं. बजेट म्हणून तांचें एक डिविजन आसता, तातूंतली आशिल्ली ती. शी इज कंप्लिटली अनप्रिपेर्ड. सी द हिस्ट्री इट सेल्फ इज शी इज नेवर बीन कॉल्ड बाय एनीबडी इन द पास्ट. सो ती आनी कितें करतली तुका, ती पयलींच दा आयल्या म्हणून ती अशी सारकी अशी म्हळ्यार आबूज जावन आयिल्ली ती. तुमकां कमिटीचें फंक्शनूच खबर आसता. कोणाकूच कांय खबर ना तें. पळय आनी 5 तारखेक टायम दिला तांकां. वी हॅव सेड वी एक्सपेक्ट द बजेट, द न्यू बजेट टू बी प्रेजेंटेड ऑन थर्सडे. सो ऑन वेनसडे, विच इज द 5th, we said we want to have another meeting where we want all this information. But do you think that the government is being accountable when 1 week before the budget they don't have their data on how much they spent? When you have 27, accountability is a word that goes out of the political lexicon. Why did they manufacture 27? For the very reason that they don't want to be accountable. हे समितीत अध्यक्ष विजय धरून 7 आमदार वांगडी, तिगांचो कोरम. बसकेक विजय, बीजेपीचो जोशुआ आनी काँग्रेसीचो रेजिनाल्ड पावले. बीजेपीचे आमदार बाबूस, फ्रांसीस सिल्वेर, क्लाफास डायस आनी प्रवीण जाटेन खूस मारली. सरकारात 27ची मेजॉरिटी आशिल्ल्यान तांकां उत्तरदायित्व ना जाला. 2020 सावन एक नवें गोंय पळोवंक मेळटा म्हूण विजयाचो थोमणो. 2020 in Goa is played like a 2020 match. Everything is new. Goa, this is the new Goa. The new Goa that this government wants to create is this new Goa. We have a police being beaten up by people. We have a minister being extorted by somebody else. We have a Nakli minister coming and taking our hospitality. So this is the new Goa. That is what we have in store in 2020. Wherein one minister, one MLA, that to a lady, unfortunately, is being abused and called a Portuguese. And the official party, the ruling party, doesn't say anything about it. The ruling party, if I was in the ruling party, I would have made that fellow kneel down and say sorry to her. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. PWD मंत्री पावसकाराच्या खंडणी प्रकरणाची पाळामुळा दुबय मेरेन. गुजरात, मुंबई, दुबयच्यानूय कॉल येताले म्हूण पावसकार प्रुडंटाक सांगता. म्हयनोभर खंय ताका पिडला. फामिलीक मदीं घाल्ल्यान बदनामीच्यो धमक्यो सुरू जाल्ल्यान प्रकरण पुलिसां कडेन व्हेलें. 4 कोटी मागताले, 3 पयलीं, 1 मागीर. कॅनडांतल्या क्रिकेट टीमी कडेन ह्या केशीचो कसलोच संबंद ना म्हूण पावसकाराचो दावो. अदमात मनशांनी म्हाका फोन केलो. हे फाटले 1 म्हयने साकून चालू आसा. म्हणजे म्हाजे कडेन थोडी मागणी केली, पयशे दी नाल्यार तुका तुजी फॅमिली तुजे टोटली आमकां खबर आसा 4 कोटी रुपया जाय. 3 कोटी पयलीं दी, 1 कोटी मागीर दी, आनी नाल्यार तुजें आमी कितें बरें वायट करपाचें करतले, तुका बदनामूय करतले. अशें आमचे कडेन कितलेशेच प्रूफ आसा उंबाले आनी तुका दाखयता उंबाले. आनी मागीर चड जालें, म्हाका चड तेणी त्रास केले, खूब त्रास केले. म्हणजे त्रास करतले हांवें पुलिसेक संपर्क साधलो. म्हणजे ते मेन जे कोण फोन करताले म्हाका, थोडे जाण ना ते, खूब जाण आसा दुबय साकून गुजरात, मुंबय अशे तेंचे पार्टनर खूब कडेन आसा. आनी विविध तेंचे फोन करताले. आनी परतो थोडे नंबराचेर तेंचे फोन लागना, थोडे नंबराचेर फोन लागता. तेय आतां बंद जाले सगळे नंबर, चडशे नंबर बंद जाले. आनी बाकीचे त्रास करपाक लागतले. मागीर हांवें पुलीस कंप्लेंट केली. म्हयनोभर खंय ताची साकर आनी प्रेशर हाल्लो. खंडणी मागपी खंय मॅच्युअर्ड ना. सेक्युरिटी करपाचे प्रश्नच ना. ते अशें न्हय, लोक म्हणजे अशें आसता न्ही थोडे. म्हाका ते सगळे चडशे भुरगे टायप आसा ते, म्हणजे भुरग्यांचे विचार टायप. मॅच्युअर हे काम करपाना अशें. ते फिल्मी स्टायल पळय, पिक्चराची स्टायल जी आसा पळय ती तेणी प्रॅक्टिकली करपाक सोदताले ते. आनी तांकां हांवूच मेळ्ळो. आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करताले, तितून सगळे सोक्स लागता. आज सगळे पुलिसा कडेन सगळी डिटेल म्हायती दिल्ली आसा हेजे बद्दल. कांयच म्हायती हांवें लिपोवना. पूण हांव मातसो ही पुलिसांनी तांकां अरेस्ट करतले मातशी म्हाका शांती मेळ्ळी. म्हाजे फाटली दिसान डायबिटीज आनी प्रेशर सुरू खूब वाडलेलो. म्हणटाले म्हाका घरा कडेन बरो दीस तूं बरें लागना. म्हणजे तूं विचार जाता न्ही ते कितें, म्हणजे भोंवता आसतना खंय वता आसतना घरा कडलो विचार येता. दीपक पावसकार, विनय तेंडुलकर आनी विलास गांवस देसायाचे मेळून कॅनडांत एडमॉन्टन रॉयल्स म्हूण प्रोफेशनल क्रिकेट टीम आसा.
ताचें कनेक्शन खंय हे केशीक ना. ओनर तुम्ही एकटेच का आणि कोण ना ना खूपदा आम्ही सगळ्यांनी एक क्लब करून ती टीम ओनरशीप घेतलेली क्लब केला. कितले जाले ओनर? हांव आसलो आमचो विनय बाब. विनयभाई तेंडुलकर, विलास बाब देसाय, म्हाका याद ना खूब दीस जाले न्ही. आमचो मित्र आसा हांगसर मुंबय, कपिल म्हणून फिल्म एक्टर तो, कपिल म्हणून फिल्म एक्टर तो आमचो मित्र पयलींच्यान आसा. आनी एक आसा आमचो गुरमीत सिंग म्हणून त्रिमुला बँक जी आसा त्या बँकेचो तो चेअरमॅन. मुंबय T20 म्हणून त्यांनी एक ऑर्गनायज केलें. ते गेस्ट म्हणून आपले आमी गेल्ले. तेन्ना हें डिस्कशन जालें आमी कॅनडा या म्हणून. मागीर अशें तुमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दितलें. मागीर तुज्या हातीन उरतली तुजी टीम, तुज्यान मागीर भुरगीं घेवपाक मेळटले. फुडें वचपाक न्ही ते खंयच्याय क्षेत्रांत. ते जेन्ना ते हितूर घेतले आमी तितूर आनी हितूर काय ना, हें वेगळें. इतले मजगतीं पणजे JMFC कोर्टान तिगाय खंडणीवाल्यांक जामीन दिलो. प्रदीप मळीक, अमोल स्वामी आनी आर पाटील जामीनदार मेकळे. मंत्री पावसकाराचे कागाळी उपरांत पुलिसांनी तांकां धरिल्ले. मात ह्या प्रकरणांतल्या सुत्रधारां मेरेन पुलीस पाविल्ले ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. विल्सन गुदिनाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजे सेशन कोर्टान भायर मारलो. मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाच्या आत्महत्येक जबाबदार म्हणून गुदिनाचेर आरोप. ओल्ड गोवा पुलीस गुदिनाक अटक करूंक आतां मेकळे. मजगतीं गुदीन सेशन कोर्टाचे अर्दीक हायकोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी करता. पणजे सेशन कोर्टान अर्दी वेळार तो दिसलोच ना. प्रकाशान मरणा आदीं व्हॉट्सॲप मॅसेजींत विल्सनाचें नांव घेतलां. खरें खोटें भायर काडूंक विल्सन गुदिनाची कस्टडी जाय म्हूण अटकपूर्व जामीन अर्जाक ओल्ड गोवा पुलिसांनी हरकत घेतली. Accused Wilson Gudino had filed anticipatory bail application in the death case of Prakash Naik on 19th January, and the matter was argued on 21st January. Prosecution had opposed the bail application, and today our district judge has passed the order and anticipatory bail is rejected. विल्सन पुलिसांक शरण येवचो ना. सेशन्स कोर्टाचे अर्दीक हायकोर्टात चॅलेंज दितलो. Now he has an opportunity to prefer to file an application for anticipatory bail in the High Court. So there is a legal recourse available to him. Now also keep in mind one thing, apart from the mere fact that the suicide message note on the WhatsApp merely mentioning his name, there is no other iota of evidence on record to suggest that he has abetted the crime of suicide. So that is important. We tried to show it to the district court, but unfortunately we have not been persuasive enough to convince the district court. But we are taking the matter to the High Court. सेशन्स कोर्टाचे अर्दी उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसेन विल्सन गुदीन आनी ताहिराक सोदूंक हालचाली सुरू केल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गव्यांनी नादोड्या शेतां काबार केली. शेतकी अधिकारी, सरपंच बाकीच्यांनी वचून शेतांनी परिस्थिती पळयली. नावापुरती भरपाईची भोगावळ करचे परस रानवटी जनावरांच्या उपद्रवाक कायम उपाय करचो म्हूण शेतकार मागतात. मोठ्या कश्टांनी पिकयल्ल्यो मिरसांगो, अळसाणे अशे भरिल्ले पिकावळीचे मळे गव्यांनी काबार केले. शेतकी अधिकारी फक्त उपाय करता म्हूण उलोवन येतात. अवघीशी नुकसाण भरपाई घेवन अख्ख्या शेताचे हे संबंध पळोवप हे मातशें हें तरी दिसता. तेजेर कायम स्वरुपी असो तोडगो जर काडपाक मेळटा जाल्यार सरकारान तेजेर तोडगो काडचो. 2-3 दीस आमी येयल्ले तांकां धांवडपाक, तरी ते येवंक हें जावंक ना. राती परत येयले ते. पण आतां वयर गादेडे आमच्या गांवांत वयर रानान सदांच रातचे हांगा येवन तेंचे सगळे लुकसाण करून उडयली. शेतकी अधिकाऱ्यान उपाय करता म्हूण उतर दिला. एक खूप वाईट झाले, म्हणजे लोक मेहनत करता आणि त्याचे असे नुकसान झाले की ना उमेद जावप. सो आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे कितें नुकसान भरपाई खातीर जे फॉर्मेलिटी आसा ते आमी करून तांकां जे कितें फुलाची पाकळी म्हणटा तशी नुकसान भरपाई आमी दिवपाचे प्रयत्न करतले. परमनंट हेचें सोल्युशन काडपा खातीर अशें सोलर फेन्सिंग नाल्यार कितें तरी करया म्हणून फुडें सरल्या. सो तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन एक तोडगो म्हणून आमी एक कम्युनिटी फार्मींग अंडर हांगा एक फेन्सिंग करपाचें एक डिसिजन घेवन हो एक तोडगो थोडोसो आमी उपाय म्हणून काडपाचो ठरयल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. फाटल्या 3 म्हयन्यांत खंय बेकायदेशीर रेंव काडप 95% उणें जालां. सरकाराची हायकोर्टाक जाप. बेकायदेशीर रेंव काडटना सध्या दिसना म्हणून याचिकादार NGO गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कानूय सांगल्या उपरांत कोर्टान अपमान याचिकेचो निकाल लायलो. तांच्या वावुरप्यांक मीन खात्यान एक्शन टेकिंग टिमींत घेतल्यात. सरकारी अधिकारिणी बरोबर मेळून खंय NGO रेंवकारांचेर नजर दवरतले.
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आझादी दूंगा ब्रिटिशा आड झुजपी आझाद हिंद सेनेचो संस्थापक नेताजी सुभाषचंद्र बोसाची 123वी जयंती बिरेस्तारा मनयली. 1897 ओरिसात तांचो जल्म जालो. गोंयांत काँग्रेसीन नेताजीच्या यादीक तांकां आर्गां ओंपूंक कार्यावळ घडोवन हाडली. जातीवाद, छळवाद, धर्मवाद असे वेगळे वेगळे वाद आज जे उपस्थित केल्ले वतात हांचे पासून प्रत्येक नागरिकाक स्वातंत्र्य मेळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी तें मेळोवपा खातीर झगडचें पडटलें. म्हणजे आमी जर सुभाषचंद्र बोसाक जर मुखार दवरलो दोळे मुखार जाल्यार ताणें जशें म्हटलें की फ्रीडम इज नॉट गिवन फ्रीडम इज टेकन. हे आज जितलेय पळय आतां हे चलतात चळवळी चलता ह्यो बेसिकली ह्या रातसांतल्यान मुक्त करपा खातीर जाल्ल्यो चळवळी. ते कसल्यो चळवळी जायत ते ठामपणे मुखार दवरून ते सांगपाक शकतात हाजे स्वातंत्र्या खातीर हें योगदान आसा हो स्वातंत्र्य मुवमेंटाक गेल्लो इतलो वर्सां भितर पडिल्लो अशे लिडर तांचे कडेन ना. आनी म्हणून तांकां मागीर आमगेले जे लिडर आसात तांकां मुखार दाखोवचें पडटा. सुभाषचंद्र बोस सदांच टोटल फ्रिडमाक हें करतालो. ही वॉज फॅसिलिटेटर ऑफ टोटल फ्रिडम. ताका आमी पूर्ण हें म्हणटात अखंड भारत. आयज त्या अखंड भारताक तोडो निर्माण करपाक भारतीय जनता पार्टी आनी RSS आयज मुखार चल्लेले आसा. नाव वी अर्ज द स्पीकर दॅट द time limit that is given to the Manipur speaker, that is 4 weeks. Same is applied to our speaker also. But the government is manipulating the reservation like they have done it in the past. We fear that this reservation should be done on a policy basis. Yeah, we have already passed a resolution and we have already declared that this time, because it is the law, we will contest all elections on the party lines, on our hand symbol. We may not contest all 50 seats. Maximum we are targeting is 40 seats. काजूच्या धंद्यातूय माफिया राज चलता. तातूंत लक्ष घालचें म्हणून आदलो आमदार मंत्री रमेश तवडकराचे शेता भाटकारांचे वतीन मुख्यमंत्र्याक निवेदन. लोकांक काजूचो दर मेळटा 90-100 रुपया. आंतरराष्ट्रीय बाजारात काजूगर खंय किलाक 3,000. भायल्यान येवन माफिया गोंयकारांक नाडटात. तवडकार खंय शेतकार आनी रानवासियांच्या प्रस्नाचेर आवाज काडपाचो आसा. फाटल्या 2 वर्सां जी काजूची रेट जी आसा ती सतत देंवत आसा. एक वेळाचेर 180 रुपया ही काजूचो भाव आशिल्लो आनी आज जवळ 3 वर्सां उपरांत आतांची जी रेट आसा ती सादारणशी 90 रुपया किंवा 100 रुपयाचेर पावल्ली आसा. आनी दुसरे वाटच्यान काजूची रेट आसा इंटरनॅशनल मार्केटांत ताजो भाव वाडत चल्लो आसा. कांय भायले लोक हांगा गोंयांत येता आणि ऑर्गॅनिक म्हणून सर्टिफाय करता कारण ही आमच्या डोंगराळ भागातली जी काजू आसा ती बाय डिफॉल्ट ही पूर्णपणे ऑर्गॅनिक आसा. आणि ह्या गजालीचो फायदो उठून जो आसा की तीच काजू इंटरनॅशनल मार्केटांत 3,000 रुपयांनी पर केजी विकली वता. एक माफिया म्हळ्यार हरकत ना, म्हळ्यार शेतकऱ्यांक फटोवपाचो अशा प्रकारची वृत्ती गोंयाक भितर चल्लेली आसा. आणि त्यामुळे हो विषय आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर दवरलो आसा. आज पर्यंत म्हाका दिसता ती रेट कोणें ठरोवप, सरकारान ठरोवप किंवा मार्केटिंग बोर्डान ठरोवप. कांय जाण म्हणटा की ती गोवा बागायतार ठरयता. अशा तरेची की एक उडवाड वेळची उतरां किंवा कोणाचे तरेन कळप आणि ह्या माफियांनी की गोंयच्या शेतकऱ्यांक लुटप अशा तरेचो एक विषय चल्लो आसा. माजोड्डा विजनरीज क्रेडीट सोसायटीच्या गफलावेल्यान डेपोजिटर आनी चर्चिलाच्या कास्किसांव चर्चिलान खंय चुकून FIR घाला म्हणलो. जाला फक्त कागाळ. तितल्यार डेपोजिटर चर्चिलाचेर फुर्योज. आमदार लोकांक फटयता म्हणून चर्चिलाच्या नांवान बोवाळ. चर्चिल म्हणटा कंप्लेन म्हणपाची सोडून चुकून FIR म्हणलो. लोक बेठेच इश्यू करतात. इतलो लोक म्हाका दिसता हेज्या चड लोक कोलवा इगोजिको आहलो आनी आमगे लेजिस्लेटीव असेंब्ली मेंबर कोलवा बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो
इतल्या लोकां हुजी तेणे नाय सांगितलं की FIR केलं म्हूण सारकें कितू लोकां हुजी आनी एकले वडिलान तेका इंचालें सावियोन इंचालें तेका कडेन की ते FIR केलं ना अटॅचमेंट केला तेणें तेका इन्सल्ट केला इतली लोकां हुजी की तूं आदोगाद जावपा सोदनाक म्हूण बँक एक फटयता तूं निवडून हाड तुमी फटयता आनी उतरां व्हॅल्यू ना जालें ना ही सोसायटीचो ऑडिटरिंगान दिलं म्हूण तेमी ती FIR करपा जाता नाजाल्यार FIR करपा जायना FIR म्हणटा तो मिनींग सद्या म्हाका खबर कितें आहा ती हांव जाणा वो हांव नोणा पूण OSB वेजली पळय म्हणटा वेजली बॅग आसपा म्हणटा तेका ससरा खबर काय ना तो कॅप्टन म्हणटा ते कॅप्टन तेका खाली बडी कितें खबर आसतली पॉलिटिकल खबर काय ना तेका तो पॉलिटीक करूं सोदिता कसल्याचेर पॉलिटीक करूं सोदिता तेका हांव विचारूं सोदिता जेन्ना तेका न्हय जाल्यार मात शिंक म्हणून कित्याक म्हगे एक चूक जाली तेणें FIR केलें म्हणटा FIR केलें म्हणून कित्याक म्हगे तेणें कंप्लेन केलें म्हणपा म्हगे FIR जालें म्हणटा तें म्हगे चूक जाली हांव मानना म्हगे हांव मानना म्हगे चुकी जाली पूण तेणी कंप्लेन घेयलां कंप्लेन घेवन सगळें बरयलां आनी तेजे बाद तेगेली पासपोर्ट तेमी डिटेन केल्या पासपोर्ट डिटेन केला हे पळय वास्को मुरगांव कितल्याशाच मतदारांची नांवां वळेरींतल्यान नाच केल्यात म्हूण मुरगांवचे कांय नगरसेवक जोड मामलेदाराक मेळ्ळे नवे लिस्ट खंयच्या तरी स्कुलांत मारलां कांय जाणांक नांवां रद्द केल्यात ती सुद्दां खबर ना मामलेदारान खंय बदल करपाक 2 दिसांचो प्रास दिला मुजत वाडोवन दिवची म्हणून नगरसेवक मागतात आमदार मिलिंदाच्या नांवान शबय आयज आमी मामलेदाराक मेळपाक येयलेली की म्हाज्या ऑर्डर लोकांची नांवां डिलीट जाली तेन्ना ही आयज लिला गांवकर एक बायल मेळ्ळी म्हाका ती कितें सांगता आपल्या दोगां चेडवांची नांवां डिलिशनाक घातल्या म्हणून हे आयज हांगा पॉलिटिक्स कितें करता न्हू ते मातशें स्टॉप जावपाक जाय कावन्सिलर आनी कोण तेणी पयलीं म्हाका विचारूंक जाय न्हू नांवां काडपाचीं आहा जाल्यार रेशन कार्डारय नांवां आहा तेंची सगळे पळय डॉक्युमेंट आतां हांवें हाडला मामलेदाराक काल तेणें दिलें म्हाका हे डॉक्युमेंट हाडून लाय म्हणटा तेणी कित्याक केलें ताका कोणी सांगलें ती हांगा रावना करना ते तेणी म्हाका सांगपाचें इलेक्शन कार्ड ते इतलें इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आनी इलेक्शना कार्डा शिवाय खंय वचूंक शकना ते इतलें इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आनी इतले लोकां खातीर 2 दीस पावोवपूच शकना जाल्यार इतली घाई कित्याक तांकां पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्सा खातीर करता BLO सुद्दां आयज प्रेशरान काम केलां BLOन सुद्दां आयज आमकां BLOन इनवॉल्व करूंक ना पण मिलिंदाचे जे कावन्सिलर आसा तांकांच इनवॉल्व केल्लेले आसा हेतून कितें समजूंक शकता तो इतलो थर्ड क्लास गिरीचेर उतरला ताका फायट करपाक एक हिम्मत ना आमी हिंगासर आयज जॉयंट मामलेदारा कडेन हांव येवपाक कारण इतलेंच की म्हाज्या वॉर्डान जावं जायते आमचे सगळ्या म्हाज्या कलिग्साच्या वॉर्डान सगळ्यांच्या वॉर्डान जायती इलेक्शन जे ऑलरेडी तिका प्रेजेंट रावतात तेंचे इलेक्शन्स कार्ड डिलिशनाक नोटिसीस काडलेल्या नोटिसीस आनी ते बी नोटिसीस तांकां सो जावंक ना नोटिसीस खंय तरी एक वॉलाचेर पेस्ट केल्या खंयच्या स्कुलान पेस्ट केल्या ओके स्कुलान पेस्ट केल्या दॅट इज एग्रीड पूण ते नोटिसीस तांकां सो जावंक ना SGPDA मार्केटांत फक्त होलसेल नुस्तें विकूंक मेळटलें शुक्रार सावन रिटेल पुराय तरेन बंद म्हणून चेअरमॅन बाबाशानान जाहीर केलां गोंयच्या नुस्तेकारांच्या प्रस्नाचेर उपाय काडूंक म्हणून बाबाशान नुस्तेकार रापणकार ट्रॉलरवाल्या कडेन उलयलो सोप्याचे दरूय फिक्स करपाचें थारलां 16 वर्सां जालीं होलसेल मार्केटाचें टेंडरूच जाल्लें ना तेवूय काडटा म्हणून उतर दिल्ल्यान नुस्तेकार सातिस्वेत मार्केट क्लीन करपाक तशें थिंगा हॉट मिक्स घालपाक पूण आमी चिंतताले ते कितें करपाचें कित्याक थिंगा आमी न्यू मार्केट करपाक आमगे प्रपोजल घायलो आहा GSIDC प्लॅन केलो आहा आनी तेणीन आमकां हिंगा प्रेजेंटेशन दिकून दिलां अरावंड 18 crores प्रोजेक्ट आमी आयज कॉन्क्रीट घायली 1-2 crores मोडले जाल्यार हाले तो मार्ग पास जालो जाल्यार आमगेलो हे पयशे घायलो जाल्यार बेश्टे वयतले तेजे आमी मिटिंगेर डिसिजन घेतलें कितें करपाक जाय तें सकाळीं 3 आवटसायड वेहिकल्स येताय सगल्यो भितर वताय आनी आमगे गोंयकार आहाय तांकां भितर सरपाक मेळना ही प्लेस आमी पयलीं डिमार्केट कोताय ट्रेडर्स आहाय तांकां उमकेल्ले सुवात दितले पार्किंग आमगे एअर आहा ती आमगेले फिशरमॅन ट्रॉलर ओनर्स तांकां थिंगा येयले त्या टायमा भितर येयले तेंगे फीश अनलोड केली तेणें वचपाचें रिसेल करप ना नुस्तें हाडलें होलसेलान विकपाचें वचपाचें आनी तांकां टायमींग आहा 3 o'clock येताय आनी 10 देखून आहा हे हो टायमींग आमी मेंटेन करतले आनी आमगे रांपोणकार ट्रॉलर ओनर्स तांकां आमी तांकां टायमींग ना तांकां खंयच्या टायमा येवपा जाता मॉर्निंग आख्खो होल डे तांकां मार्केट ओपन आसतली तेणी येवपाची तेंगे फीश
होलसेलान विकपाची. SGPDA मार्केट टेंडर काडून ते नुस्तेकारांक चलोवंक दिवपाच्या निर्णयाक रापणकारांचो येवकार. आमकां एक अशी आयडिया दिल्या की आमची पळय वेरियस ऑर्गनायजेशन आसा तांची एक कमिटी फॉर्म करपाची आनी हे मार्केट पळय आसा न्ही तांचे कंट्रोल अंडर फंक्शनिंगाक दिवपाचे सो दॅट लोकांचो जो विश्वास गेला नुस्त्याचेर आनी जे आमचे त्रास आसा ते दोनी आमकां सक्सेसफूल करपाक जाय गेन करपाक. हे म्हाका दिसता फर्स्ट टायम मिटींग जालेली आसा की खंयच्या चेअरमॅनान पयलीं इंट्रस्ट घेतलेली आसा. हे टेंडरींग पळय आसा ती 16 वर्सां जाली टेंडरींगूच जावना. सो आमी इमिजिएट डिमांड केलेलो आसा की टेंडरींग जावचो आनी हो टेंडरींग फकत आमचे सोसायटीक मेंबरांक नाल्यार फिशरमॅनाक दिवचो कित्याक आयज टेंडरींग जाता कोण करता कांय कोणाची खबर ना. नुस्तें खंयचें येता तेजें कांय चॅकींग प्रोसेस ना कांय ना. आयज गोंयच्या लोकांक इतली भिरांत दिसता आसा की नुस्तें खावपाक भिरांत दिसता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आसामात जाल्ले खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत गोंय 29वें. गोंयान 3 रुप्या आनी 9 कांशा पदकां जोडलीं. स्विमींग, बॉक्सिंग, जुडो, फुटबॉलान गोंयांक पदकां. एकूय भांगरा पदक मेळना तरी गोंयाक फुडार बरो आसा म्हणून गोंयचे टिमीन दाखोवन दिलां. बिरेस्तारा सांजे गोंयची टीम दाबोळे विमानतळार देंवली. This year the competition level was a little bit high and the performance is also good because we were giving so much good facility because we went by flight, no tiring, like the traveling was not so much, so the performance level was good. काफ़ी अच्छी बाउट रही थी मेरी. जो सेमीफाइनल्स थे मेरे ओपोनेंट भी काफ़ी टफ था बट बहुत सिमिलर मार्जिन से मैं लूज़ करा फाइट को. होप सो कि नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड लेके आऊँगा और गोवा बॉक्सिंग एसोसिएशन को गोल्ड मेडल. Won the gold. Our swimmers, boxers, they did well. Even those who lost really fought well because it was really a tough competition. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.